डिफायन करूया. पर्सन ऑफ बॉर्न ओरिजिन तेजेर एक खंयचो तरी डेट आसा ती वांगडा मेळून डिसायड करूया आनी फुडें या. कोण फुडें येना जे कोणाक नाका सगळ्यांचे बसते हे पळय हिंदीन भाशणां करपाक मेळचिनात मागीर म्हणून गोंयकार कोण ते डिफायन करपाक नाका. करा डिफायन आमी बसपाक तयार आसा. परतो हांव डिक्लेअर करता परतो ऑफिशियली सांगता आमी ह्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यां वांगडा बसपाक रेडी आसा. बट त्याच्या पयलीं तेंच्यांनी पर्सन ऑफ बॉर्न ओरिजिन कोण ते डिफायन करपाचे. ते डिफायन करपाक सुद्दां एका टेबलार येवपाक जाय जाल्यार आमी तयार आसा. गोंयकारांची गजाल करता गोंयकारांक साल्वार करपाची गजाली करता. आतां गोंयकार आयज फोंडान कित्याक पडला हे लोकांक हांव क्वेश्चन करता. गोंयकार आयज फोंडान कित्याक पडला कोणाक लागून पडला. एक तर ह्या पॉलिटिशियनांक लागून आनी दुसरें म्हटल्यार मायग्रंट इन्फ्लक्स येता तेका लागून. हिंदी उलोवन थंय बस्त्यांनी जे बस्ती डेमोलिश करपाक लागून कायदो करपाक जाय त्या बस्त्यान वचून वोटाची भीक मागणार हो शेड्डो कॅप्टन हो गोंय राखतलो गोंयची आयडेंटिटी राखतलो गोंयचे रिलीजन राखतलो. जे तुम्ही तुमच्या स्वार्थाक लागून असले बस्ते प्रोटेक्ट करीत रावतले तेंच्यांनी मागीर आमच्या चेडवांचेर बायलांचेर रेप करू मर्डर करू मॉलेस्टेशन करू कितेंय करू तुमकां एक्सेप्ट आसा. कित्याक तुमकां वोट मेळटा म्हणून तुम्ही हांगा वयतात आनी हिंदीनी भाशणां करतात. ह्या बस्त्यांनी वचोन हिंदी ह्या मायग्रंटांकडे वचोन वोटाची भीक मागता. विजय सरदेसाय हातीन हात घालून जेणे गोंय काबार केले म्हणून रडटालो बोबो मारतालो प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो ह्या विजय सरदेसायक लागून त्या विजय सरदेसायच्या हातीन हात घालून तेणी कॅम्पेन केली. कित्याक केली आपूण एमपी जावपाक गोंय वाचोवपाक न्हू कोणाचें रिलीजन वाचोवपाक न्हू. जर क्रिस्तांवांक दिसता हो आपले रिलीजन वाचयतलो हिंदूंक दिसता हो आपले रिलीजन वाचयतलो म्हणून रिलीजन आनी गोंयचे जागे वाचोवपाक न्हू आपले पॉलिटिकल करियर करपाक ह्या कॅप्टन विर्याटन सगळ्यांचो विश्वासघात केलो. ह्या शेड्ड्यान सगळ्यांचो विश्वासघात केलो. हो शेड्डो टायम टू टायम आपलो कलर चेंज करीत रावलो.